काल जेन्ना प्रायम मिनिस्टर तेन्ना हिंगा दाबोले हिंगा येयलो वास्को म्हणया वास्को पडना ते बट एक बिल्ला तेन्ना व्हडली ताणी मिटींग आपयली आनी जेन्ना ते भाशण दिता आसतना हांवूय मातसो भाशण आयकुपाक लागलो. जेन्ना एक म्हणटा तो पॉयंट म्हणटा तो ताणी एक घेयलो म्हणटा तो बोटीचो आणि आम्ही म्हणटा ते सगळ्याच फिशिंग बोटी हेजे सेक्टराचेर आमी आहा आणि हांव वास्को बोट ओनर्स एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आहा. म्हणटकच जेन्ना ताणें एक पॉयंट घेयलो प्रायम मिनिस्टरान तेन्ना तो म्हणूंक लागलो जरी तर कोणा कडेन 2 बोटी आहाय जाल्यार जरी तर काँग्रेस गव्हर्नमेंट येयलो जाल्यार ह्या 2 बोटींतले एक बोट तो काडून घेतलो. एक सांगा म्हाका तुमी जरी तर धंदो कौलाचो धंदो जर हा जाल्यार कोणाच्यान काडूंक शकता. आयज आमच्या प्रायम मिनिस्टराक हांव सांगूंक सोदता की आयज आमच्या बोटकारां कडेन एकूच 2 बोटी नाय. आमच्या बोटकारां कडेन 8 बोटी आहाय 10 आहाय 5 आहाय जायत्यो बोटी आहा. पूण ह्यो बोट्यो काडून घेतलो म्हणटा तें सारकें न्हू. कित्याक हो आमचो धंदो ही तूं आतां जरी तर हे मागीर सांगता जरी तर भिरांत दिता काँग्रेस गव्हर्नमेंट जर येयलो जाल्यार तो काँग्रेस गव्हर्नमेंट हे भाशेन काडून घेतलो शकच ना. कारण ह्यो बोट्यो आमचो धंदो आयज गव्हर्नमेंटान आमकां एक म्हणटा तो एक प्रॉब्लेम म्हणटा तो हो जाला जो आयज आमच्या गोंयांत तशेंच कर्नाटकाक महाराष्ट्राक हिंगा एक वेट रिएम्बर्समेंट आहा आणि हे तुम्ही जाणा जे वेट रिएम्बर्समेंट हे आमकां हुमक्या डिझेलाचेर एक हुमक्या पयशे आमकां दिताले 50% गव्हर्नमेंट दोतालो आनी 50% आमकां दिताले. हे चालूच आसलें. एक वर्स जालें ही वेट रिएम्बर्समेंट बंद उडयली. जशे कर्नाटकाक महाराष्ट्राक अजून आसा आनी इवन आमकां लेगून गोंयांत आमकां हाली 30,000 लिटर्स तेजेरूच आमकां वेट रिएम्बर्समेंट मेळटा. पूण जशे दुसऱ्या स्टेटांनी लायक 90,000 लिटर्स हेजेर तांकां रिएम्बर्समेंट मेळटा. पूण जेन्ना गोंयांत कित्याक हे भाशेन आनी ह्यो जेन्ना हे रिएम्बर्समेंट जे मेळटा डिझेलाचे आयज आमच्या वास्को गोंया पणजे वास्को बेतूल ह्यो सगल्यो बोट्यो ज्यो बारीक तश्यो 3 सिलिंडर 4 सिलिंडर बोट्यो ह्या वेट रिएम्बर्समेंटची मुखार वयताले चलताले. पूण आयज अशें जाल्या दशा सामकी की आयज हे सगळे आमचे आयज बंद दवरला. पूण एक सांगप कोत्ता ते हांव येवूच की एक वर्स जालें नोटिफिकेशन येयलें आनी हें नोटिफिकेशन येवन तेणी गव्हर्नमेंटान सबसिडी हे वेट रिएम्बर्समेंट दिवपाचें बंद केलें. पूण आयज गोंयांत जे 2-3 वर्साचे पयले हे आयजून पासून आमकां रिएम्बर्समेंट दिवंक ना. पूण आयज गव्हर्नमेंट चिंता कितें काय करपाक. जरी तर आयज तुमी तर हे भाशेन धमकी दिता वो एक हेजेर उलयता की आमी जरी तर दुसरो गव्हर्नमेंट येयलो जाल्यार काँग्रेस येयलो जाल्यार तुमकां 2 बोटी आहाय तो एक बोटी काडून घेतलो म्हणून. हे हांव म्हणटा इतलेंच जेन्ना हे आयज आमच्यो गोंयांत बोट्यो चलता जरी तर ही फॅसिलिटी आयज गोंयांत तर आमकां ना जाल्यार आयज गव्हर्नमेंटाचो फायदो कितें.